सगळ्यांक नमस्कार. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अनेक एक नव एपिसोडा पुरा जनाक स्वागत. झड्डार पळयाची भर लवलवी वाळी जिल्ल्या खुशी जात पळयतना नव हे वाळीचे आज आमी एक बिंदी करूया. बिंदी म्हळ्यार तुमकां गोत्तस आमगेले आमची गेल्याले एक ट्रेडिशनल ऑथेंटीक रेसिपी. वाळी ताका बिकंड आसल्या बिकंड पुराय घालून एक मसालो घालून लसूण फंड घालून करची रांदय. आता बिकंड खंयच्या बाईक आतां म्हण बिकंड हांव सांगलां आजी पयशे पुढे तुमकां व्हिडिओ करून दाखयला बिकंड कशें प्रिजर्व करून दवरचें म्हण सांगून ताजे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता पळयत. पणसा सिजना वेळार हांव प्रिजर्व करून दवरलेले बिकंड हे आनी तुला एक 10-15 बिकंड हांव फस्ट धाडान घेता. वाळी शिनून घेतले हांगा हे पळय बिकंड धाडा न्हू ताजे सॉल काण घेवचे. आतां ते बिकंड आनी वाळी देंटो आमी अशी शिजयल्यार चिक लेट जाता शिजच्याक आनी ते तितले मेळ्ळ मोणे ना. सो ते एक कुकरान दवरून घेवका. आतां हांवें एक 15-16 बिकंड घाला धाडा न्हू आनी पळय वाळी शिनून दवरला, देंट विंगड शिनून दवरला, पल्ल विंगड शिनून दवरला. आतां न्ही शिजोया. आतां हांव देंट न्ही बिकंड मात्र घालून कुकरान भितर 2 सीटी काडटा. पल्लो विंगड शिजयता. आतां एक आयदना भितर थोडे उदक दवरल्या पुरो. कित्याक म्हळ्यार आमी ते देंट न्ही बिकंड शिजयला पळय तांतूय थोडे उदक आसता आमकां शिजोवन जातरी मागीर ओट्टू पातळ जाता. थोडी उदक दवरून आमी शिनून दवरलेले हे पल्लो घालच्यो आनी शिजोवन घेवचे. आतां मासोल जेवकाक मासोल बरी सिंपल जाल्यार चिके तिकू जेवका मासोल मात्र सोय घालता. हांव एक समज व्हड एक नारळा वळ घाला एक 7-8 जाणां करता हांव हांगा व्हड नारळा वळ घाला. ताका तिखसाणीक एक 8-10 गांवची मिरसांग आनी एक 3-4 बेडगी मिरसांग घाल्या. कित्याक म्हळ्यार तिखसाणी येवका कलर येवका हाका. आनी वाळी बेंदी मासोल बेंदी म्हळ्यार कुडला ताजे मासोल केन्नाय स्मूथ जेवका नयची काज्जळशी मासोल म्हणटा पळय तशी जेवका लायक स्मूथ जाल्यार मात्र ते बेंदी रुची जेवची. आतां हांगा लायक नयो मासोल जाला पळय म्हगेले ग्रायंडरार हांगा हांव हें बरी पोरने ग्रायंडर एक 40 वर्सां पुडली हें आतां भारी लायक चलतस नयो मासोल रेडी जालो. अशें आनी पळय हांव हांगा म्हगेले वाळी देंटो आनी हांव बिकंड शिजयलेले हांगा पळय कुकर ओपन करून थंय पल्लो शिजत घाललो आमी ताजे वयरी हांव हें घाल्ला आतां आनी ताका मीठ घालें. मीठ घालून लायक करून खतखता कित्याक म्हळ्यार ते वाळी देंटो चप्पस नवे आमी कुकरांक शिजयतना मीठ कांय घाल न्ही ताका ते देखून ते चिके सान उज्जार आमी ते वाळी देंट्याक आनी बिकंडाक मीठ लागचे तशें आमी दवरका. ते एक 5 मिनीट सान करून दवरला जाल्यार ते देंटो समा मीठ आनी परत तांडून घेता. अशें आमगेलो मासोल रेडी जाला. हांगा मासोल काण घेवन आयला ग्रायंडरार सुकून आतां हांव मासोल घालता ताका. आनी म्हाका एक तुमकां व्हिडिओ काडटना दाखोवचें विसरलें कसं म्हळ्यार मसलाक एक अर्द चमचे तांदूळ धुवन घालका सुरय तांदूळ तेन्ना ते बिंदी उद्दा सोणा लायक मेळ दबदबी जाता. मस्त तांदूळ घालूनच आमी घालेले तिखसाणी उणी जाता. सो एक अर्द चमचे सुरय तांदूळ धुवन मसालो वाटीतन घाल्ले वय म्हणटल्यार ते मसालो घालतर ती बेंदी लायक दबदबी राबता. आतां तशें सान उज्जार आमगेली बेंदी खतखतान घेता. ते पळय खतखत येता अशें हांव फण्णां दवरला. लायक एक 4-5 चमचे नारळें तेल घाल्ले आनी एक 15-20 लोशणे धाडान घेतली. तुमकां जाय जाल्यार लोशणे सॉल काडयेत ना जाल्यार तशी भाजून घालयत. अशी भाजून घाल्यार पुरंबोळ म्हणजे सॉल समेत घाल्यार पुरंबोळू म्हणजे शिल म्हगेले मायना. सो हांव तशी घालचे अभ्यास आमगे ते आतां पळय लायक कचकची धाडान ते चिकी सान उज्जार भाजून घेतले लायक गोल्डन ब्रावन कलर आयले कुडले हांगा खतखत येयले बेंदी वयरी घाल्लेत. आतां ते पुरंबोळ येता म्हळ्यार घम पुरंबोळ येता. अशें म्हगेलें शीत हांव वाण घालून हांगा रेडी करून दवरला. बेंदी फण्ण घाल कुडले ओपन करून हांव एक 10 निमिश दवरला ते धांकून तेन्ना ते लोशणे पुरंबोळू ते बेंदी भितर समत तांडून घेता. आतां गे सुनवना सुरय शीत रेडी जाला. आतां हांव आंबाडा उपकर केलेले हांगा पिकल आंबाडा उपकरी आनी वाळी बेंदी घेवन जेवका पळयाची स्वर्गಕ್ಕೆ मोरे घेणू म्हणटा पळय तितली रुची जेवण तुमकां पुरा जाणां इश्ट जाला म्हण लागता. हे आमगेले अनेक ट्रेडिशनल वाळी बेंदी रेसिपी इश्ट जाला म्हणजे लायक शेअर कमेंट करायची. सगळ्यांक धन्यवाद.